들어오며 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या आत्म्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो ख्रिस्त ते मोगाच्या भयणीनो आणि भावनो बाळका जेजूक मान करूंक ताच्या लागचे बेसांव मागोवन घेवंक ताका उपकार बावडोवंक ये कुटाम तशें आलतरी भोंवतणी ह्या पंथ्या परार आमी सांगता मेळ्ळ्या आमची तेसांव खातीर आनी प्रत्येक थोड्या तेसांव खातीर आतां आमी मागया ती तेसांव ह्या आलतारीर दवरया मिसाच्या भेटोवणे सांगता सरस्परा देवाक हांव भेटयता ह्या संदर्भी आमची जिणी आमी कशी मांडून हाडची म्हणून पयल्या आनी दुसऱ्या वचपांत पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता संततावन संततेक आमी वाडोवन येजय और एका संगतीने वाडोवन येजय हांव पळय बापायच्या की भुरग्यांनी चड शिका जाय चड प्रवीण जाय हें घडटा गी हाका कारण कितें हें आमी समजून घेवया आनी आमचे बलिदान भेटोवंक सुरेश देवा लागचे आमी भोगसने मागया हांव पातकी सर्पदेदा देवा आनी तुमकां बावळियो म्हजो प्रेम सरून सांगता मनान शिंतून सोडा उसरून वाळट्या करुणे बरें सोडून आमी जायतीं पत्तां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पसरत घेवन सांगता मुरे सगळ्या दुर्गांक मागता आनी तुमकां बावळियो म्हजे प्रेमाच्या सरेस्ता देवानी विनंती करून सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकूत काकूत सोम्या काकूत काकूत Krista काकूत काकूत Krista काकूत सोम्या काकूत काकूत सोम्या काकूत काकूत प्रार्थुया कणवड्या बापा तुझ्या भुरग्यांचे दाळ दिश्ट घाल तुझ्या कृपेच्या देण्यानी तांकां अदेक अदेक बर बावडतान बरोशान मोगान तांकां बूर बेवंत कर आनी तुज्या आज्ञा सदांच पाळोवंक
तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. या आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळें पयत आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. जेरोमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसाप. सर्वेस्पराचे उतार म्हाका पावले. वोस आनी वो संदेश जेरुजलेमाक आयका सारको परगट कर. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुज्या तरणाटपणाच्या मैपासाचो म्हाका उगडास आसा. आराण्यांत बी ओंपूंक नातलेल्या बुंयत तुवें म्हज्या फाटल्यान येवन एका व्हंकले परी म्हजो कसो मोग केलोय म्हूण म्हाका उगडास आसा. इस्रायल परजा सर्वेस्पराक एक पवित्र परजा जावन आसली. ताच्या पिकाचो प्रथम पळती जाणी ते केलें ती गुन्यांवकार जाली. उलयता तो सर्वेस्पर. पिकाल देशांत तांची फळां खावंक आनी तांची संपत्ती भोगूंक हांवें तुमकां हाडली. पूण तुमी भितर सरतस म्हजो देश तुमी भ्रश्टयलो आनी म्हजें दायज कांटाल्ल्याचें करून सोडलें. सर्वेस्पर खंय आसा अशें याजकांनी विचारलें ना. धर्मशास्त्र राखतात ते म्हाका वळखले नात. गुवळी म्हजेर उपराटले. प्रवादी बालदेवाच्या नांवान प्रवाद करूंक लागले आनी व्यर्थ मुर्ती फाटल्यान गेले. हें पळोवन तूं मळबा अजाप जा. जंट मारलेले तो तर उलयता तो सर्वेस्पर. म्हज्या परजेन 2 वायटां केलीं. तांणी म्हाका जिव्या उदकाच्या झरीक सांडलें. तांणी आपणा पासत बांयो कुंडल्यो उदक धरूंक उपकारनातल्यो त्यो पुटकिऱ्यो बांयो. देवाचें उतारी. देवाचें उडोवकार. तुझे दयासा सर्वेस्परा जिविताची झर. तुझी दयासा सर्वेस्परा जिविताची झर. तुझे बळेपण सर्वेस्परा मोळपायतले उंच. तुझे विश्वासपण करपा पर्यंत पावता. उंचुन्नत पर्वता सारके तुझे नितीवंतपण. सागरा परी गूण तुझे न्यायती. तुझी दयासा सर्वेस्परा जिविताची झर. कितलो अमोलीक देवा मोग तुजो. देखूनच मनीस तुझ्या पाकाट्याच्या सावळेकार आसरो सोदता. तुझ्या घराच्या सुबापणा तिंदा दोशी जाता. तुझे गोडसाणीचे झरीचे उदक तूं तांकां पियेवंक दिता. तुझे दयासा सर्वेस्परा जिविताची झर. तुझे दयासा सर्वेस्परा जिविताची
Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. सदैव तू बापा सरका संसाराच्या तनिया कित्याक सर्गींच्या राजाचे गूढ ल्हानांक तुवें उगडल्याय. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत शिस फुडें येवन जेजू लागीं विचारी लागले, तूं तांचे लागीं ओपरींनी कित्याक उलयताय? ताणें तांकां जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार सर्गींच्या राजाचे गोश्ट समजूंक तुमकां फावो जालां, तांकां फावो जावंक ना. जाचे लागीं आसा ताका भरोवन वमतसर दितले आनी जाचे लागीं कांय ना तांचें आसलेलें सैत खाड व्हरतले. देखून हांव तांचे लागीं ओपारींनी उलयतां. कित्याक ते पळयतात तरी तांकां दिसना आनी ते कान दितात तरी तांकां आयकोना वा समजना. अशें तांचे थंय सिद्ध जाता इजाया प्रवादीचो प्रवाद. तुमी परत्यान परत्यान कान दितल्यात तरी तुमकां समजूंचें ना, दोळे सोडून पळयतल्यात तरी तुमकां दिसचें ना. कारण हे पद्दतीचें काळीज दाड्डें जालां, तांचे कान जाल्यात दाट आनी दोळ्यांक पडलां दंपान. नांतर तांच्या दोळ्यांक दिसतें, तांच्या कानांक आयकतें, तांचे मोतींक समजतें. अशें म्हजे थंय ते फाटीं परतते आनी हांव तांकां गूण करतां. पूण बागी दिश्ट आसलेले तुमचे दोळे, आयकूंक सकत आसलेले तुमचे कान. सतस हांव तुमकां सांगतां, सबार प्रवाद आनी बागेवन तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकता तें आयकूंक आशिल्ले, पूण तांकां तें आयकूंक मेळ्ळें ना. देवाचें उतर हें. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, बाळका जेजूको मान करूंक आमी आयलेल्या वेळार तोच जेजू क्रिस्त आमकां गजपाचें एक सत शिकयता. तें समजून घेवंक आनी ताच्या प्रमाणे जियोंक आनी आमची जिणी मांडून हाडूंक आमी प्रयत्न करया. हाच्या खातीर आमी आतां 2 उतरां 2 वाचपां आमी आयकलीं. पयले सुवातेर आमी समजूंक जाय, सैमाचें सत राजावान आमी समजता. सैम व्हरतें सत बावटान आमी समजता आनी आमचेंच करून घेता. सैम व्हरतें सत बावटाचें सत राजावानूच समजचें म्हळ्यार तें साध्य जायना. पूण सैमाचें सत बावटान जाल्यार समजून घेवंक थोड्या फावटी आमकां जाता. जावं सैमाचें सत वा सैम वतें सत. सैमाचें सत कितें म्हळ्यार आपणा भूक लागता, आपणें खंयचें सूख तें सैमाचें सत. सैम व्हरतें सत कितें म्हळ्यार आमी देवा थंय पातयता. जेजू क्रिस्त देव जावन आसा, ही जावन आसा दृश्टांत सैमाचें आनी सैम व्हरतें सतांचें. जावं सैमाचें सत वा सैम व्हरतें सत तें आमकां एका बियाच्या रुपार आमच्या जिणेंत दिलां. बाप्तिस्मांत आमकां दिलां सैम व्हरतें सत आनी जल्मांतच सैमाचें सत आमकां दिलां. जावं सैमाचें सत वा सैम व्हरतें सत
आमी वाडोवन येवच्या प्रमाणेच तेय आमी वाडोवन येवंक जाय. तें किरलोवंक जाय, तें जड जावंक जाय, ताका पांटे येवंक जाय, ताका फुलां येवंक जाय, ताका फळां येवंक जाय. आमकां सैमाचें सती आसा, सैमावाचें सती आसा. आमी बावार्थी, त्या खातीर हांगा आमी आसा. आमी बावार्थाची सतां पाती येता. आमकां जायती गिन्यान आसा, राजांव आसा, सैमाचें सती जाता, आमचें थंय आसा. पूण आमचें थंय वाडोवन येता गी म्हणलें सवाल. आमचे तें घाल्ल्या वेळार जावं सैमावाचें सत आमकां संतोश, आमकां दाबोजो, आमी व्हडलें सेलेब्रेशन करता. पळय, ह्या बाप्तिस्मा काळार आमी केदें व्हडलें दाबाजान तें सेलेब्रेशन करता कुमगाराच्या वेळार. आनी वाडोवन येताना जाय कितें जाता, तेंचो भुरगें तरणाट्या प्राय येताना, इस्कॉलो येता, कॉलेजी येताना उपरांत तें कितें जाता म्हणलें सवाल. तें वाडोवन येता गी, पावो त्यो बरी वाडोवन येता गी. साधन जावन सांगचें जाल्यार संततेक आमची कुटुंबां, आमची पिळगी वाडोवन येवंक जाय. बापायच्या किसड पुताक सत मेळोवंक जाय, साधन जावन सांगचें जाल्यार. पूण सबार फुडें अशें घडना. कित्याक तें? कित्याक म्हळ्यार सत आमकां दिल्ल्या वेळार आमकां व्हडलो दाबाजो, ताचे उपरांत आमी विसर पडटा. एक बी धरणीर घालें तर जाल्यार धरणीर घालून सोडून आमी विसर पडलें तर जाल्यार तें सुकोवन वेता, किरला ना. आमच्या भुरग्यांक बाप्तिस्मांत दिवन ताका पावते बरें क्रिस्तांव समर्थीन वागयना जाल्यार क्रिस्तांव जिनिताचें थंय वाडोवन येना. आमी पळयता हर एका संगतीनी एक बीन धरणीर घाल्ल्या वेळार तितल्यारच आमचें काम मुक्त जाना. सदांच आमी उदक घालूंक जाय, सारें घालूंक जाय, माती घालूंक जाय, तें वाडोवन येवचें पळोवंक जाय. तें आमी पळयता म्हणलें सवाल. आमकां जल्म दिवचो एक देवान बेसांव दिलां. आमकां भुरगीं आसात, भोव बरें, देवा करगा. आमकां आवय बापूय म्हणून आपोवचें एक मेळ्ळें, एक देण दिलां देवा करगा. पूण आमकां कायदो आसा न्ही त्या भुरग्यांक वागोवचो. सैमीक सतान मात्र न्ही, सैम व्हरत्या सतान, वय सैमीक सतान आमी वागयता, ताका इस्कॉला धाडटा, कॉलेजी धाडटा, शिकयता, कामेळ अशें करता. सैम व्हरत्या सतान तांकां वागयता म्हणलें सवाल. जर तर साद्या संगतीनी हे सत आमकां समजता, आमच्या गार्डनांत आमी झाडां लायता जाल्यार उदक घालता, पळयता. कित्याक ताच्या व्हरत्या सरान हजाराच्या व्हरत्या सरान म्हणजे आमचें कुटुंब वागोवंक आमकां कित्याक कळना, सैम व्हरत्या सतान आमकां वागोवंक कित्याक कळना जाल्यार तेंच आमचें थंय घडटा. आनी उपरांत आमी जोरान सांगता वा कावन्सिलिंगा येता, म्हजो पूत तशें करता, अशें करता, पयलो बरो असो आतां अशें जालो म्हूण. ताका कारण कोण? हांवें ताची जबाबदारी घेजय न्ही, घेता गी हांव, तें पळयता गी. जर तो भुरगो तसो जालो जाल्यार ताचें कारण कोण म्हणलें सवाल. इस्रायल परजेक सरेस्वरा देवान आपयलें. पयल्या वचपान जेरेमियाच्या ग्रंथांत ताणें काडल्या वचपान ताणें आयकलें आनी बऱ्या तरान ताका पळयलें. पूण इस्रायल परजा वांगटे वाटेन गेली आनी देवाक बेजार जाता, गंज जाता. कित्याक इतल्या मोगान हांवें हाडलेली ही परजा म्हाका सोडून अन्य देवा फाटल्यान गेली न्ही गे म्हणून, बालाच्या फाटल्यान गेली न्ही गे म्हणून, तेंपलान तांकां सक्रिफिसांनी बाला भेटलो गे म्हणून. आनी इतले मात्र न्ही, निजा देवाक तांणी नेगार केलो आनी खोट्या देवा फाटल्यान ते गेले. देव कंत पावता, बेजार पावता. आनी आमी निमाणें आयकलें की म्हजे परजेन 2 वायटां केलीं. ती इस्रायल परजा कोण आतां? तूं आनी हांव. क्रिस्त थंय बाप्तिस्मा मारिपाक आमकां विंचून काडलां. विंचून काडल्या वेळार व्हडल्या दरबारान आमी तें घडीत केलां. पूण दीस वेता वेता आमचो बावर्थ आमी विसर पडल्या. आमी वांगट्या वाटेन गेल्या आनी निजा देवाची पुजा आमी करूना. आनी म्हज्या परजेन 2 वायटां केलीं. आमी 2 वायटां केलीं जावंक पुरो. खंडीत जावन इस्रायल परजेन केली.
तांणी म्हाका जिव्या उदकाच्या झरीक सांडलो. तांकां ताण लागता म्हणून म्हाका जिव्या उदकाच्या झरीक सांडलो. मोळ भक्तांनी बंद केले आनी आपणा पासून बायो कोणल्यो, पोट्टू बायो कोणल्यो. यांचं उतार निमाणें. म्हाका जिव्या उदकाच्या झरीक तांणी सांडलो आनी बंद केल्यो त्यो झरी. आनी अरण्यांत मरुभुमींत तांणी पोट्टू बायो कोणल्यो. उदक ना जालें आनी उदक ना म्हूण बोब मारतात आनी थानीन मरतात. आमची स्थिती अशी जावंक पुरो. देवान आमकां जल्म दिला, सैमाची सता, सैमावरती सता आमकां दिल्यात, बाप्तिस्मान आमकां दिला. ती वागोवचो आमचो कायदो, वैयक्तीक आनी आवय बापोयचो कायदो. कसो कायदो आमी पाळटा? आमच्या जिणेच्या मेल पंक्तीने एकलो जो तर भुरग्याक वागयता म्हणटा आनी सदांच घोवा लागीं ह्या घोव बायले लागीं झगडटा. भुरग्यांक कितें पळयता? दोतोन पळयता, दोतोन शिकता की तुवें मातश्यो गाडी शिकता. असली घडीता आमच्या कुटुंबांत घडनान गे भाव भयणीनो. आमी मोगाचे एक दृश्टांत, एक मेल पंक्त आमच्या कुटुंबांनी दिता हांव गी. देवाची सता आमी शिकयता हांव गी. आमी जावन मिसाक वा आमच्या आत्मी कायदे पाळटा हांव गी. तर मोठ्यान सांगचें जाल्यार देवाक आमी अर्गां दिया. आमकां बाळ भुरगीं आसात, तांकां जल्म दिला, आमकां तें देणें आसा. पूण तांकां वागोवचो आमचो कायदो जावन आसा. आनीक बऱ्या उदकाच्या झरीक तांणी बंद करना. मरुभुमींत पोट्टू बाय कोणलेल्या वेळार येवन दुरां सांगा नाकात. कित्याक? तुमीच बंद केलां, तुमीच पोट्टू बायो कोणल्या, तुमकां उदक मेळचें ना. होय, अर्थ तुमकां असो समजता. आतां आमी आयच्या वांजेलाक या. स्वामी जेजू क्रिस्त वांजेल परगट करनासतना तो वपारींनी लोकांक उलयतालो. तेन्ना आपोस्तल ताचे संगते येवन म्हणटात, सायबा तूं आमचे कडेन साद्या उतरांनी उलयताय, तांचे कडेन कित्याक वपारींनी उलयताय गे म्हणून. कोणाक तें आसा पळय तांकां तें समजता वपारींनी उलोवची गरज ना. कोणाक ना पळय तांकां वपारींनी उलयचें पडटा. वय, जर तर बावटाची सता आमी अणबावटा कडेन उलोवचें तर जाल्यार तांकां तें समजता गे. पयस सक्रामेंतांत जेजू क्रिस्त आसा म्हूण सांगल्यार तांकां समजता गे. मोरये सपूत जेजू क्रिस्त नीज देव म्हूण समजल्यार तांकां समजता गे. देवा थंय ते जण आसात म्हळ्यार तांकां समजता गे. समजना. ते कितें करतात? ते निजा झरीची बंद करतात. ही सतांच ती उडयतात. उडोवंक कारण कितें? आमी तांकां देख दिवना, आवय बापायनी देख दिवना. तर कोणा थंय आसा पळय ताका सर दितात, कोणा थंय ना पळय ताचे आसले काडटात. दृश्टांत, चिंत्या एकलो भुरगो आसा, कॉलेजीक ह्या इस्काला वेता, तो दाड्डो, ताका इल्लें पूण शिकप आसा पूण शिकना तो. आवय बापायन कितलें शिकयलें सांगल्यार शिकना. येवच्या वर्सा कितें जाता? हुशार जाता गे आनी कितें दाड्डो जाता, आनी कितें दाड्डो जाता. संतत येता आनी संततेक ताची जिणी पिड्ड्यार जावन येता. जायना कितें? एकलो बिजनेस हात घालता, बिजनेस चतुरपणान करच्या बदलाक आनी कित्यानी तो मग्न जाता. ताचे बिजनेसान तो गेलो वता गी. एकलो दाक्तर आसा, पिडा विशयेंत आनी वखदा विशयेंत सदांच शिकच्या बदलाक आनी कितें करता, ताका प्रवीण दाक्तर जावंक जाता गी. खंयच्याय कामांत, खंयच्याय सतांत, खंयच्याय एका व्याप्तींत आमी हात घाल्यार तातूंत आमी संततेतावन संततेक वाडोवन येवंक जाय. वो आमचो कायदो, वो आमच्या वडिलांचो कायदो. कोणाक पळय आसा ताका आनी कितें दितात. कोण पळय शिकता तो आनी कितें बरें शिकता आनी वयल्या मट्टा पावता. कोण पळय शिकना तो आनी कितें दाड्डो जाता. मागीर म्हाका मेळूं ना म्हूण बोब घालचें ना सामानय. देवाच्या मांडावळी प्रमाणे आमी संततेतावन संततेक वाडोवन येवंक जाय. वय,
वाडोवन येवंक जाय आवय बापाचें येवजण तें जावंक जाय म्हज्या की आमच्या भुरग्यांनी बरें जायचें म्हणून आनी आजच्या वांजेलांत आमी पळयता तसल्या संगतींनी एकलो भुरगो हांवें सांगल्यार धाड्डो जाता म्हणून तसल्या संगती बावार्थाचे स्वतान ती घेनात तर जाल्यार कितलें सांगल्यारय तांकां कान उक्ते आसात पूण समजना कितलें दाखयल्यार दोळे तांचे उक्ते आसात पूण दिसना कित्याक तांचें काळीज जारून जालां एका धाड्ड्या भुरग्याक उंचल्या शिकपा विशयान शिकयल्यार ताका समजता काय ताका कळटा काय त्या उंचल्या शिकपा तो वेता काय वचना हे साद्या संगतींनी आमकां समजता जाल्यार धर्मीक संगतींनी अशें जावचें म्हज्या भुरग्यान बरें जायचें म्हूण म्हाका आशा जाता जाल्यार ताका वागोवंक जाय आमी जडां वाडयता मन जातीक वाडयता फावो तेन्ना काण दिता चुन्याच्या पिलाक पूण मनशा आपणाच्याच भुरग्यांक सैमाच्या संगतींनी वागोवंक प्रयत्न करता काण दिता जेवण दिता नेसाण दिता वखा दिता मनीस सैमीक मात्र न्ही सैम व्हरतोय सैम व्हरत्या संगतीन ताका वागयता गी वय भाव भयणीनो आयच्या वाचपांनी बाळो जेजू आमचे आलोचन ह्या संगतींनी वडटा आमकां एक कायदो आसा वैयक्तीक आमच्या जिणेंतच आनी आमच्या कुटुंबाच्या भुरग्यांतय आमकां फावो तो कायदो आसा आमी संततेंत संतते वाडोवन येवंक जाय त्या खातीर देवान आत्मीक फळ बावर्थाचें फळ बाप्तिस्मांत आमकां दिलां तें आमच्या जिणेंत वाडोवन येवन फळां बरें जाय हेंच भाग बाळो जेजू आमकां दिवं दी म्हणून ह्या नव्याना वेळार मागया आमेन. बलिदान सर्पदेदार देवापाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात. सर्वेस्परा आदी म्हाका वेगवेगळ्यो बलयो तुका भेटोवंक तुज्या पोजेक तुवें फरमायलें त्यो सगळ्यो आतां संपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानांत तुवें संपून कांय पावयलय तोच जेजूचो यज्ञ आज आमी तुका भक्तीन ओपतावन दे तो दयेन तो मानून घे आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जर एकल्यान केल्ली भेटून पवित्र कर आनी ती समेस्तांची सोडून एक फायद्याची जावं दी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमच्याय सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर काळे आनी सवथई आमी तुका दिन वासो फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रेतीन तुवें मनशाक रोसय नितीन ताका शिक्षा दिले पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलय ताच्या उदेशी देवदूत आनी सर्गेचो सगळो दाळबा
तुजी तर महिमा वाकणता तांचे सांगात आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 धडपारा सुसुरवेस पोतू, सर्वांनी संसार बोलला तुझ्या पावा, उत्सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सुवेस पुराची नावी येथा ताथा चलीचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या सुखुशेन कश्ट मरण सोंसोव्याच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे फसो समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सस्ने कराराचें रगात पातकांच्या बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात Lord, it's so good for good to you. Sumia Jesus, तुझे मोर आमी समारंता तुझे पूर्ण जीवन पुनामी करता तुझ्या येण्या आमी उद्रेकता बापा जीवच्या मनांस आनी पुन्हा जिवंतपणांस आमी भक्तपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडोवण्याची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका काळजांत आणटीन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमी समेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणींची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टेकातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया खर म्हूण आमी मागता अंकार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवन धमदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक
आमेन. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेल्या त्या मागण्या आमी आतां सांगता म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज संपयो तुझी खुशी सदा सदा आमचो दिसपडटो आनी आमचे सुकलेल्या मुशीता तशें आमची मदकां मागोस आनी आमकां गाळणें पडूंक दिनाका सर्वेस्परा सर्व वायटांतल्या आमकां निवादाय करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींचे बागडे आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्त येणे बरोवशानत रखतल्या आमकां तुझे उदार काकुती सर पथकांतली सुटय आनी सर अकादांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या किशोर म्हण तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करते आमचे काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करते आमचे काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करते आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळेचे जीवन आपयल्यान ती आमी समेस्त सुभागी. सुम्या तुवें देवतऱ्यांचे म्हाका फोना मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तूंपरास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकन्स हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. तुझी दया ये तू जिये मोजा. तुझी विटासो सासनी जीवना ओसो नवो करार रूपी कोसो सासनी जीवी आमकां लागजो. सोम्या जेजू म्हज्या राया तुझी दया ये तू जिये मोजा. प्रार्थया देवा आमच्या पातुया भुरग्यांचेर माय मोगान दीस घाल. सर्गींच्या देण्यानी तूं आमकां भरलाय तर आदले पातकें जिवीत सांडोवन तुज्या भुरग्यांक सोबतात असलें नवें जिवीत धरून तुमचो आमकां कृपा दी. या आमी घालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बाळका जेजूचे नांवेन मनशांच्या भुरग्या सांगता रावचो म्हजो संतोश म्हणटा स्वामी.
जेजू मनशाचो इश्टाम जियेलो सरकाराच्या गरजांनी तो मनशा पावलो पिडा दूर कर देवीक वयस म्हणलें नांव ताका पावतलें नेणाऱ्यान शिकयलो ती जेजू म्हणना मांडलो आतां ताच्या पयत बाळपणांत मनशा तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तुमकां मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आतां आमची ते सवाणी मागणी आमचे इरादे आमचे आनी आमच्या कुटुंबाचे एकामेकाचे इरादे बाळका जेजूच्या पांयां तळा दवरया आनी परतून ताच्या लागीं मागया. सांगता म्हणया ये भगवान जेजू बाळका तुजी सर पदवी आज्या पितरां बुडापी केली आसता आनी तुका तुका सावन ओकलो आसता तुका पात्यानी उलोवंक लागतल्यांक सगळ्यांक दायनाय आनी तुज्या आदासावणी बर आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सयला आमची तशें आमी बदकावपाक मोजोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आनी देव सपूत मनीस जालो आनी आमचे मदीं आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सयला तशें आमी बदकावपाक मोजोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आनी देव सपूत मनीस जालो आनी आमचे मदीं आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सयला तशें आमी बदकावपाक मोजोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आनी देव सपूत मनीस जालो आनी आमचे मदीं दमान मरिये कृपे बरुले सुमी देव तुझे सांगता स्त्रिया मित तुम सदैव आणि सदैव फॉल जेवस ये जेजू. आणि देव सपूत मनीस जालो 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 आणि देव सपूत मनीस जालो. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसंगाले महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसंगाले आनी एक आमचे मागणे महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसंगाले आनी एक आमचे मागणे जेजू बाळका मागणे ये आजा पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एका कुलची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता तुजे इतले बेमतीन भरले मोड माळी आमची मागणी स्विकारसुनी आनी एकल्याच एकान आमची पुरपा आमकां दिली काड आमचे वेळी सर कश्ट आनी नाराज म्हूण तुजी मोमानी दवडावन आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वरनुजा सदा सर्वता आमेन. बाळका जेजून आमचे थंय केल्या सत देण्या खातीर उपकार बावडून सांगता म्हणया ये बहु उदार बाळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दायले दवडा उपकारा खातीर आमची आर्गां भेटोवन आमी आयल्या तुजे काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळे पातळी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजापाच्या इमाजीन परिपाक तुजी भक्त सगळ्यांनी रस्तार दी सगळो तुज्या बाळपणा मान दिव दी आनी तुजे घरांतली देवीक मजत सोडून दी सृश्टी आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. आशीर्वाद स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावून तुमकां आशीर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवय जियेता आनी रास करता ससांच्या ससना सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमच्या सोबे आनी आसो पदवेदा देव बापा आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे देव आनी सदा रावो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे
Raja Yesus berkaman kekal lagi Kristus senyap memahami tuji wanita tuji gurici yang kata mata Yesus bakal kara Vignan warak itu sabar Mayamu kanci di kurpece besar Diangkat kurpece besar Yesus bakal kara Vignan warak itu sabar Mayamu kanci di kurpece besar Diangkat kurpece besar Mugal putra sobe Ampar yesiruati आमच्या विश्वांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र नावे आमेन